संगम हाच्या खासा सोहळ्याक आमच्या मदीं आसात द गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर बेल्सन कुतिनो, CEO ऑफ द को-फाउंडर ऑफ द अकासायर, डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन भूषण सावयकर, त्याचबरोबर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट म्हणून डॉक्टर विपिन साहू, असिस्टंट इनोव्हेशन डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन, इनोव्हेशन सेल AICT, प्रवीण प्रभाकरन, प्रोग्राम मॅनेजर ऑफ द कम्युनिटी एंगेजमेंट IBM, रोहित राजपूत, सीनियर मॅनेजर ऑफ द CSR प्रोग्राम CSR बॉक्स, नियान वर्चुअल कोऑर्डिनेटर फॉर द कन्वर्ज 2.0, esteemed faculty, industry leaders, young entrepreneurs and students. सगळ्यात पयली इनोव्हेटिव्ह आयडियाज ज्यांच्यानी फाटल्यान प्लेस केल्ल्यो तुमी सगळ्यांनी पळयल्या आसतल्यो, ताच्या खातीर एकदा ताळयो वाजयात. माझे भाषण जाल्या उपरांत सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ज्यांच्यानी फाटल्या वर्सभराच्या भितर केले आणि तांचे फेलिसिटेशन जावपाचें आसा, ताच्या खातीर एडवान्स ताळयो वाजयात. आणि एक इनोव्हेटिव्ह आयडिया जी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान पीक केली आणि ताचो प्रोजेक्ट केलो, विच इज द क्विक पास सिस्टम. ते तिगूय जण उबे रावत, 3 जण काय 4 जण, लास्ट आसा ते पळय तेका आपय फुडें, तिगूय जण फुडें येतात. हांव तुमकां मुद्दामूच सांगता, कळपाक जाय, जस्ट कम, एकदा फक्त स्टेजीर येवन चलात. फास्ट. हांवें एकल्याच खातीर आपयला तांच्या स्टेजीर. Idea and project which is appreciated by Honorable Prime Minister yesterday only, so that you नेटान ताळयो वाजयात तांच्या खातीर. स्टेजीर इतक्याच खातीर आपयले, आमच्या ट्राफिक सेलान तांच्या कडल्यान हो प्रोजेक्ट घेतलो आणि ट्राफिक सेलान तो प्रोजेक्टान कन्वर्ट केलो. आमी 1 म्हयनोभर ट्राय घेतली. क्विक पास कितें तर एकदा टुरिस्ट किंवा रुटीन जे गाडी घेवन भोंवता ताचे डॉक्युमेंट चॅक करप. डॉक्युमेंट चॅक केल्या उपरांत ते अपलोड करून ते स्कॅन करप आणि स्कॅन केल्या उपरांत 24 आवर्स तांची गाडी खंयच्याय ट्राफिक पुलिसान अडयली आसत जाल्यार तेणी आपल्याक जो QR कोड येता, जस्ट ऑन SMS QR कोड तुमच्या मोबायलाचेर येता. तो जर एकदा दाखयलो जाल्यार परत पुलिसांनी तुका डॉक्युमेंट दाखय म्हणून सांगना. That idea is appreciated by Honorable Prime Minister as the best practice of the Goa Police by the traffic, and he had asked to same to do the best practice in other states also. That is why the congratulations. Converge 2.0 लास्ट इयर कार्यक्रम आमी घेतलो. इट इज व्हेरी मच सक्सेसफूल प्रोग्राम. तातूंतल्यान स्टार्टअप्स तुमच्या मुखार येतले. हांव सक्सेसफूल इतक्याच खातीर म्हणटा, जी आयडिया आमी मुखार घेवन गेले की एंटरप्रिनर्स आमच्या कॉलेज लेवलाचेरूच तयार जावपाक जाय आणि ते एंटरप्रिनर्स जेन्ना तयार जातले तेन्ना वेगवेगळे स्टार्टअप्स हे गोंयांत वेगवेगळे स्टार्टअप्स फुडें येतले. इट इज अ त्रिवेणी संगम. त्रिवेणी संगम इतक्याच खातीर म्हटलं हांवें, इट इज अ स्टुडंट industry and academy of teachers हे तिगूय जण एकीकडे येवन आमी ज्यो आयडियाज फॉस्टर्स करता, आयडियाज ज्यो तांकां दिता, तातूंतल्यान ते प्रोजेक्ट तयार जाता. म्हणून इट इज द त्रिवेणी संगम. ह्या प्रोजेक्टा खातीर आमी जशें म्हणटा, आमकां वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट, वेरियस कंपनीचे CEOs, नॉट ओन्ली टुडे, दे वील कंटिन्यू फॉर द अनदर 10 days. फाटले फावटी कॉलेजीत फक्त एक कार्यक्रम घेतलेलो. आता डायरेक्टर म्हाका सांगतालो की नाव वील डू दॅट प्रोग्राम एट अ क्लासरूम लेवल. वील डिस्कस विथ देम आणि ज्याच्या कडेन जी आयडियाज आसा ती आयडियाज आमी फुडें कशी व्हरपाक शकतले हाजेर काम करप. म्हणजे जेका आमी म्हटलां स्किल अप, स्केल अप एंड सक्सीड. दीस इज द एम्पावरिंग ऑफ द वर्कफोर्स फॉर द टुमारो. आणि हेकाच आमी खऱ्या अर्थात युवा शक्ती म्हणटा. खऱ्या अर्थात आमी जेका म्हणटा की आमकां विजनरीज एंटरप्रिनर्स आणि स्टुडंट पावर एंटरप्रिनरांची दिसपाक जाय इन फ्युचर गोंयांत आनी देशांत. ती करपा खातीर आमी कन्वर्ज टू हो प्रोग्राम जो आसा पयली हो मोमेंट सुरू केल्लो आसा. आणि दिस इज टुवर्ड्स इट इज अ सेल्फ रिलायंट. दिस इज फॉर द स्किलिंग फॉर द फ्युचर. हाच्या खातीर फ्युचर हो कार्यक्रम आसा. आणि म्हाका दिसता
आयज ह्या कार्यक्रमात हांव जस्ट विचारलें की ओनली इंजिनियरिंग स्टुडंट काय म्हणून ना. This is the commerce, arts, सगळे all together the 40 colleges have participated. एक गजाल लक्षात घ्या, स्टार्टअप करपाचो किंवा इनोव्हेटिव्ह प्रोजेक्ट करपाचो इट इज नॉट जॉब ओनली ऑफ द इंजिनियरिंग स्टुडंट. एनीवन कॅन डू. एनी स्टुडंट कॅन डू द एनी स्टार्टअप प्रोजेक्ट. हो कन्सेप्ट जेन्ना हो लास्ट इयरच्यान आमच्या कॉलेजींतल्यान कन्सेप्ट तयार जावपाक लागला. म्हणून तर आर्ट्स स्टुडंट्स, कॉमर्स स्टुडंट्स हे सुद्दां आपल्यो नवीन आयडियाज घेवन नवीन प्रोजेक्ट घेवन फुडें येवपाक लागला. त्यांचे हँड होल्डिंग करपा खातीर आमचे टीचर्स आनी इंडस्ट्री पीपल दे आर रेडी. म्हाका दिसता गोवा इज कमिटमेंट टुवर्ड्स द स्कील डेव्हलपमेंट अँड इंडस्ट्री इंटिग्रेशन which is started from the ITI level. हांवें फक्त नॉट ओनली एट द कॉलेज लेवल बट ITI-तूय आमी इंडस्ट्री आनी ITI हांचें इंटिग्रेशन केलां. ईच एंड एवरी इंडस्ट्री ही ITI लेवलाचेर आमच्या स्टुडंट्सांक एंटरप्रिनर कसो तयार जावचो ताच्या खातीर वर्किंग करपाक लागला. द सेम थिंग वी आर प्रॅक्टिसींग इट एट द कॉलेज लेवल. आनी कॉलेज लेवलाच्या खातीर जस्ट पास आउट जर तुमी आय एम ग्रॅज्युएट, आय एम पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणून घरा कडेन बसच्या पेक्षा येस आय एम द पोस्ट ग्रॅज्युएट बट माझो स्टार्टअप प्रोजेक्ट जो आसा ऑलरेडी म्हजे कडेन इनोव्हेटिव्ह आयडियाज आसा ती आपूण खंय इम्प्लिमेंट करूं शकतले काय. टुडे देर इज अ कन्सेप्ट ऑफ सीड फंडींग. आमी म्हणटा की कितलेशेच जाण सीड फंडींग करपाक तयार आसात आनी त्यो आयडिया जर फॉस्टर जातले आसत जाल्यार ह्या पद्दतीन ह्या लेवलाचेर आपूण ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन बसता बेकार बसचो ना किंवा आपूण फक्त नोकरेची वाट पळोवचो ना. आपूण एंटरप्रिनर कसो जावपाचो हाजी तयारी कॉलेज लेवलांतल्यान सुरू जावपाक जाय. दोन कन्सेप्ट आसा. एक तर कॉम्पिटिटीव एग्जामीची तयारी ही स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इयर ऑनवर्ड्स बी इन एनी फील्ड. अदरवायज बी द एंटरप्रिनर्स हाजी तयारी फ्रॉम द फर्स्ट इयर ऑनवर्ड्स स्टार्ट जावपाक जाय. हे जर जालें जाल्यारूच तुमी सक्सीड जातले. हांव मुद्दामून सांगता. अदरवायज जस्ट बेकार ग्रॅज्युएट जातले. हांवें मुद्दामून म्हटलां अदरवायज जस्ट बेकार ग्रॅज्युएट जातले. आमकां बेकार ग्रॅज्युएट तयार करपाचें ना. एक तर तो कॉम्पिटिटीव एग्जाम फेस करपी इट इज नॉट ओनली द GPSC बट UPSC आसतली, स्टाफ सिलेक्शन आसतली किंवा रेस्ट ऑफ कॉम्पिटिटीव एग्जाम. आमच्या कॉम्पिटिटीव एग्जामीच्या बद्दल सुरवातीक उलयता ताच्या खातीर तयारी फ्रॉम द डे वन तयारी सुरू करपाक. अदरवायज जशें म्हटलां की आय बी द एंटरप्रिनर्स, आय विल स्टार्ट माय ओन बिझनेस. Whatever the help you required from the government of India, from the government of Goa, from the industry people, they all are ready. आणि त्याची बेस तयार करण्यात जातली. आम्ही जस्ट शिकपाक जाय म्हणून शिकना, आम्ही कॉलेजीक वचूंक जाय म्हणून वचना, आम्ही कॉलेजीक आमकां फक्त डिग्री मेळपाक जाय म्हणून वचना. ती तर कॉलेजीक वचनासतनी मेळटली. आम्ही कॉलेजीक गेले ना जाल्यारूय बी आतां एक्सटर्नल डिग्री दिवपाक खूब जाण तयार आसा. ग्रॅज्युएशन कित्याक पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिग्री दितात. तुम्ही जस्ट बसा आणि तुम्ही पेपर बऱ्यात तुमकां पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिग्री मेळटली. कॉलेजीत वचप तें कित्याक? कॉलेजीत वचप इतक्याच खातीर की आमकां डिफरंट आयडियाज फ्रॉम आवर टिचर्स, डिफरंट आयडियाज फ्रॉम दीस पीपल आमी जे करता सगळे तातूंतल्यान आमी वेगळे कितें तरी करतले म्हणून कॉलेजीत वचप. म्हणून हांवें म्हटलां की फर्स्ट इयरच्या तयारी करता आसतना हे दोन कन्सेप्टांतल्यान सुरवात करात जाल्यार इट इज पॉसिबल जातलें. ताच्या खातीर गव्हर्मेंट खूब कितें कितें करता बट गव्हर्मेंट जे करता ताचेर आमी कितले जाण लक्ष दिता. हांवें म्हणटलें की स्ट्रेंथनिंग ऑफ द हायर एड्युकेशन थ्रू द कॉलेज युनिवर्सिटी सपोर्टिंग द स्टार्टअप एंटरप्रिनर्स एक्टिवली थ्रू द इनोव्हेशन हब एंड थ्रू द इन्क्युबेटर्स, इंडस्ट्री अकादमी या पार्टनरशिप जे आमी एकट्याने करता, एक्सपांडिंग द इंटर्नशिप एंड द प्लेसमेंट अपॉर्च्युनिटीज and we through the strategic collaborations with the corporate partners and also the hands-on experience for the industry mentorship and career opportunities. हे सगळे आम्ही डे टू डे बेसिसचेर करता. पण हे करता त्याची ऑपॉर्च्युनिटी कितले जाण घेता, करता त्याचा फायदो आमी कितले जाण घेता. तो फक्त एखादो प्रोग्राम सरकाराक करपाक जाय म्हणजे इट इज नॉट जस्ट प्रोग्राम. तो जर करपाक जाय आसता जाल्यार आमी तो प्रोग्राम करतले आनी सोडून दितले. भितर उलयता आसतना ताणें सांगलें की येस we are successful for the 10%, we want to successful for the 100%. 100% those who wants to be the entrepreneur, they should come forward. ते जाल्ले जाय. Otherwise the rest all should be pass the competitive exam. आणि हे जायना तोपर्यंत जावचें ना. गोंयांत आमी तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार सगळ्यांत व्हडली इंडस्ट्री खंयची? एनीवन कॅन स्टुडंट. सगळ्यांत व्हडली इंडस्ट्री खंयची? कोणी सांगता म्हाका? सगळ्यात व्हडली इंडस्ट्री खंयची? एकामेकाक सांगू नाका, म्हाका सांगात. तू सांग, तू ताका सांगतालो तेणी तुका कितें सांगलें?
उबं रावन सांग बरं तर टुरिझम इंडस्ट्री आम्ही जेव्हा स्टार्टअपाचो विचार करता तेन्ना त्या टुरिझम इंडस्ट्री कॉन्सन्ट्रेट फोकस करून आम्ही विचार करपाक जाय. थोडे जाण आमच्या मायनिंग भागातले म्हणटले मायनिंग इंडस्ट्री ऍट प्रेझेंट द टुरिझम इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द स्टेट. इट इज नॉट अ फार्मा इंडस्ट्री, इट इज नॉट अ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इट इज नॉट अ मायनिंग इंडस्ट्री. आमकां फोकस काय करपाक जाय. What type of jobs are in tourism industry? What type of innovation we can do in the tourism industry? ताचो विचार करपाची गरज आसा. इफ आम्ही केलो आसत जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांनी जितके जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज हांगा अवेलेबल जातले, समवन विल कम अँड समवन विल टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. कोण तरी येतलो, खंयच्यान तरी येतलो, हांव पर्टिक्युलर स्टेटीचें नांव घेयना. आतां पर्यंत तेच जालां. फाटल्या 10, 15, 20 वर्सांत तेच जायत आयिल्लें आसा, कारण आमी ते जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज घेवंक ना म्हणून दुसऱ्यांनी घेतले. स्टार्ट विथ समथिंग. कितून तरी आपण स्टार्ट करपाक जाय, जाल्यारच आपण सक्सेस जातले. ना म्हाका बरो जॉब मेळटलो, हांव बरो धंदो करतलो म्हणून जर आमी बसून रावले, जॉबूय करूंक पावचे ना आनी बिझनेसूय करूंक पावचे ना. आमी जो पर्यंत स्टार्ट करिना तो पर्यंत जावचे ना. म्हणून म्हाका दिसता सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, कन्वर्ज प्रोग्राम जो 2.0 आमी स्टार्ट केला ताच्या खातीर आणि ताचो बेनिफिट जो आसा पळय तो तुमी घेवचो. अदरवायज आमच्याकडे आता एडीआय सेंटर आम्ही जे ईडीसी आम्ही डेव्हलप केला. विथ द इंडस्ट्रीज आम्ही अजून न्यू प्रोग्राम आम्ही लॉन्च केला इन द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. ईडीसी इज ऑलरेडी देयर, इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, विच इज हेल्पिंग फॉर द एंटरप्रिनर टू स्टार्ट विथ युअर बिझनेस. हे तर असंच, पण हे सगळे असताना सुद्धा आम्ही ऑन एन एव्हरेज म्हाका दिसता एमएसएमई रिप्रेझेंटेटिव्ह आर हियर. तांच्यांनी सांगता की कितले पर्सेंट न्यू एंटरप्रिनर एवरी इयर गोंयांत तयार जाता. जर पर्सेंटेज वायज जर पळयत, इट इज व्हेरी व्हेरी लेस, खूप कमी पर्सेंटेजीन पळयत जाल्यार भायले एंटरप्रिनर्स येवन गोंयांत आपलो बिझनेस सेटअप करपी हांची पर्सेंटेज कितलीशीच चड आसा. स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल बिझनेसीस टू द बिग बिझनेस. तुम्ही जोपर्यंत हातूंत विचार करपाक सुरवात करचे ना तोपर्यंत हे पॉसिबल ना. त्या खातीर ल्हान ल्हान बिझनेसाचो न्ही आपूण फक्त आपूण चली आसा, आपूण बिझनेस करचे ना, जॉबूच करतो ना. यू कॅन ऑल्सो डू द बिझनेस. आणि टुरिझम सेक्टरात तर आज इतके बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा, आम्ही करिना म्हणून कोण तरी भायलो हांगासर येवन त्यो करपाक लागलेलो आसा. आणि म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता, म्हाका दिसता आमी कन्वर्ज 2.0 हाचो खरो फायदो हो आमी सगळे जाण म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे अशा पद्धतीचे बिझनेसीस खंयचे आसा आनी कितें करपाक शकता, इनोव्हेटिव्ह आयडियाज कितें हाडपाक शकता हाचो जर विचार केलो जाल्यार खऱ्या अर्थात आम्ही कन्वर्ज 2.0 वी कॅन शेप द गोवाज वर्कफोर्स. बऱ्या अर्थात आम्ही वर्कफोर्स जो आसा पळय तो शेप करपाक शकतले. आणि ताका लागून आमचो प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह जो आशिल्लो टू ब्रीज द स्कील गॅप. एक्चुअली आम्ही परत परत स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग या कन्सेप्टाचेर कंटिन्युअसली उलयता. कित्याक आमकां तो दोन गजाली आसा. एक, आमकां स्किल्ड वर्कफोर्स जो जायो ते जर आम्ही एड्युकेशनूच घेतले ना ओके जाल्यार हो वर्कफोर्स खंयच्या तरी भायल्यान येतलो. वी हॅव टू आयडेंटिफाय वॉट वी वॉन्ट एक्झॅक्टली आणि ते करपाची तयारी आसूंक जाय. हांव फॉर एग्जांपल म्हणून केन्नाय सांगता कोणाक, आमी पळयता की आमचे कडेन जेन्ना स्टेनोग्राफीचे पोस्ट येता पळय न्हू तेन्ना 20 पोस्टा खातीर एप्लिकेशन 200 येता. आणि आमचे कडेन जेन्ना एलडीसीचे पोस्ट येता पळय 20 तेन्ना आमचे कडेन 20,000 एप्लिकेशन येतात. दीस इज अ एग्जांपल. हांवें तशें म्हटलें तशें अशें डिफरंट म्हणजे आमी जेन्ना टुरिझमात एखादे जेन्ना पोस्ट येता वेगवेगळे पोस्ट येता. फॉर एक्झाम्पल आमच्या कडेन आयुष इन्स्टिट्यूट सुरू जालें. आयुष इन्स्टिट्यूट हॅज एडवर्टायज फॉर द पंचकर्मा एसिस्टंट पोस्ट. ओके, पंचकर्मा एसिस्टंट गोंयांत कितले लोक आशिल्ले 2, तेंचे कडेन पोस्ट कितले आशिल्ले 20. दीस इज अ एग्जांपल. म्हणून हांवें म्हटलें आमकां स्कील कितें जाय हें आयडेंटिफाय करचें पडटलें. इवन दो द एकाडेमिशियन आर हियर तांच्यांनी हाजेर विचार करपाची गरज आसा. ताका लागून हो कन्वर्ज 2.0 ह्या कार्यक्रमांतल्यान नो डावट इट वील बी द स्टुडंट्स जे आर ते पळयता फॉर द इंडस्ट्री एकाडेमिशियनांनी सुद्दां म्हाका दिसता गोंयांत स्कील फोर्स कसल्या पद्धतीचो गरज आसा हाजेर विचार करपाची गरज आसा. इवन दो फॉर यू कॅन सजेस्ट फॉर युअर मॅनेजमेंट यू कॅन स्टार्ट इन अवर ओन कॉलेजीस. यू कॅन स्टार्ट दीस टायप ऑफ डिफरंट कोर्सीस इन अवर ओन कॉलेजीस आणि आमी तो सुरू करपाक शकता. हातूंतल्यान वेगवेगळ्यो आयडियाज समोर येतल्यो त्यो तुमी स्टार्ट करच्यो. आमी आतापर्यंत गव्हर्मेंटाच्या वतीन गोवा एज अ इनोव्हेशन अँड स्टार्टअप हब आमी वी हॅव इन द गोवा स्टार्टअप पॉलिसी.
We are having our own university, the Goa University Research Park Unit, Guru, which is we are invested 12 crores of rupees we have invested and started. कोणी वचून करू शकता. It is not only that university student जाय असोच गरज ना. That Guru Center is open for any student from Goa can go there and तुमची startup ideas किती innovative ideas किती आती कोण तुम्ही तुमचे सेंटर सुरू करू शकता. I think university registrar is here. We are giving the permission for any student from the Goa, even though for the industry people. जे तुमची इनोव्हेटिव्ह आयडियाज घेऊन जरी तुम्ही त्यांच्याकडे गेले जाल्यार दे आर रेडी टू वर्क ऑन इट. ते तयार आसा. आमी हे सगळे जर करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या कन्वर्ज 2.0 कार्यक्रमाचो खूब मोठो फायदो घेवचो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर उलयता आसतना सातत्यान इंडिया इज अ यंग कंट्री. आमचो मेजर 40% of our population is between 15 to 35. 40% population आसा. This is a youth force. ही खरी देशाची ताकद आसा. आणि ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना विकसित भारत 2047 हे जेन्ना स्वप्न दाखयता, स्वप्न सांगता, स्वप्न पळयता तेन्ना विकसित भारत 2047 जातले. तुम्ही फाटल्यान बसलेले सगळे जाण यू विल बी इन युअर यंग एज ऑफ 40s. तुम्ही तुमच्या 40च्या एजीत आसतले जे खऱ्या अर्थात जे खंय तरी इनोव्हेटिव्ह आयडियाज तुमच्यो इम्प्लिमेंट जाता आसतना पळयतले किंवा स्टार्टअप्स आयडियाज घेवन तुम्ही फुडें वयता आसतना आसतले. तुम्ही एंटरप्रिनर्स आसतले आणि ते आसपाची गरज आसा. आणि म्हणून तर आमी म्हणटा की ह्या देशाचे उज्ज्वल भविष्य विकसित भारत विकसित गोवा हे स्वप्न जर साकार जातले आसत जाल्यार ते साकार स्वप्न फक्त साकार पॉलिटिशियन करूंक शकना, सरकार करूंक शकना, प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री करूंक शकना. विकसित भारत विकसित गोवा हे स्वप्न साकार करपाक तुमची सगळ्यांची ताकद जाय, तुमच्यो सगळ्यांच्यो आयडियाज जाय, तुमच्यो सगळ्यांच्यो इनोव्हेटिव्ह आयडियाज ह्यो फुडें येवपाक जाय. आणि हांव पळयतालो की थोड्याच भुरग्यांनी डिफरंट इनोव्हेटिव्ह आयडियाज केला बट दॅट शूड बी द कन्वर्ट इन टू द स्टार्टअप. त्यो जेन्ना स्टार्टअपांतल्यान कन्वर्ट जातल्यो तेन्ना आमकां अशा पद्दतीन म्हणजे वेगवेगळे न्यू एंटरप्रिनर्स पळोवपाक मेळटले. ताजी अपेक्षा आसा. दॅट इज द आयडिया. म्हणून हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की कन्वर्ज 2.0 इट इज नॉट जस्ट अ गव्हर्नमेंट प्रोग्राम. इट इज अ मिशन. इट इज अ मिशन. आमी सगळ्यांनी कॉलेज लेवलाचेर क्लासरूम लेवलाचेर इट इज 1-to-1 कावन्सिलिंग पर्टिक्युलर स्टुडंट्सा कडेन कितें आयडिया आसा ती फुडें घेवन वचपाचें एक मिशन आसा. तितून तुम्ही सगळ्या जाणांनी पार्टिसिपेट जावचे अशें म्हाका दिसता. आणि त्या खातीर इट इज एन एम्बार्स इनोव्हेशन. इट इज परस्यू युअर पॅशन, कोलॅबोरेट एंड नेटवर्क ओके एंड फॉलो द एंटरप्रिनरशिप. हे जर आमी सगळे करपाक शकले जाल्यार इट इज एन मोमेंट टुवर्ड्स द स्कील एंटरप्रिन्युरिया एंड फ्युचर रेडी गोवा हे जावपाक शकता. आणि ते जावपा खातीर म्हाका दिसता आज Directorate of Higher Education along with the CSR box, IBM Skill Build and all other participant colleges, industries partner या Converge 2.0 कार्यक्रमात पार्टिसिपेट झाले आमच्या बरोबर. आमचे Converge 2.0 आयडिया ही फुडें व्हरपा खातीर म्हाका दिसता फाटले फावटीच्या पेक्षा फुडले फावटी चड आनी स्टार्टअप्स हांकां फेलिसिटेट करपा खातीर म्हाका आवडटले. तुमकां आवडटले काय ना? हय काय ना? सगळे जण तयार आसा काय ना? तयार आसा जाल्यार म्हज्या बरोबर एकदा भारत माता की. फाटल्याचे हात तरी उडी मातशे. भारत माता की. भारत माता की. स्टार्टअप्स फुडले फावटी चड जाणांचे फेलिसिटेशन करपाक म्हाका खूब आवडटले. हांगासर आयल्यार तांचो पर्टिक्युलरली स्टार्टअप आसचो ही हांव अपेक्षा करता. आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय भारत. देवबरे गुरु सर, तुमच्याच पाठिंब्यान आम्ही हो मिशन कन्वर्ज 2.0 ऑर्गनाइज्ड बाय DHE and GSEC powered by CSR Box and IBM Skills Build पुढे व्हरता. या वेळार आम्ही कन्वर्ज